नमस्कार. आज प्रजासत्ताक दिनाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा. आणि आज आम्ही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आमच्या पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले टॅक्सी चालक आसात त्यांच्यासाठी एक नवीन पॉलिसी आयच्यान आमी सुरू केलेली आसा. त्या पॉलिसी आसा तर तेजी एक पर्सनल एक्सिडेंट पॉलिसी. ही पहिली पॉलिसी आज आमी श्री गजानन गडेकर यांका दितात. सर, ही तुमची एक पॉलिसी आसा, आमी तुमकां मिशन फॉर लोकल तर्फे ही दिलेली आसा. तुमकां ह्या पॉलिसीचं एक वैशिष्ट्य आसा, हांव तुमकां जस्ट एक दाखयता. ही पॉलिसी आसा, ही पॉलिसी बजाज अलायन्स यांच्या वतीन आमी दिलेली आहा तुमकां. ह्या पॉलिसीचो फायदे खूप आसात. आम्ही सध्या तुमकां तातूंत ते तुमचे नाव आयले, सगळे आयले. आणि ह्या पॉलिसीन पर्सनल एक्सिडेंट कवर जाता. पर्सनल एक्सिडेंट हे 5 लाखापर्यंत मेळटले. प्रत्येक जो ड्रायव्हर ओनर आसा न्ही तांकां मेळटले. प्लस ड्यू टू एक्सिडेंटल जर एनी हॉस्पिटलायझेशन जर जाले तर 2 लाखाचे कवर आसा. अप टू 2 lakhs तुम्ही खंयच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत जर एडमिट जाले जाल्यार ताका कॅशलेस फॅसिलिटी मेळटली. जर कॅशलेस फॅसिलिटी ना जाल्यार रिइम्बर्समेंट जातली आणि ती रिइम्बर्समेंट 8 ते 10 दिसां भितर तुमकां रिटर्न मेळटली. तशेंच ह्या पॉलिसीचं एक मेन उद्दिश्ट आसा की बाय चान्स जर तुम्ही ड्यू टू एनी एक्सिडेंट, असं म्हणजे चिंतू नाकात की गाडयेचोच एक्सिडेंट, इवन तुम्ही स्लीप जावन जर पडले आणि डॉक्टरान तुमकां 15 दिसां रेस्ट घे म्हणून सांगले तर तुमकां इन्कम कशें येतले ह्यो आमकां प्रश्नचिन्ह आसलो. पण ह्या पॉलिसीच्या वतीनी जर तुम्ही आठवडोभर घरा उरले जाल्यार तुमकां इन्शुरन्स बजाज अलायन्स इन्शुरन्स तर्फे प्रत्येक आठवड्याक 5,000 म्हणजे साधारण म्हयन्याक 20,000 अशें मेळटले. ह्या पॉलिसीची जी कवरेजीस आसात हे हांव तुमकां दाखयता. हातून तुमकां हे 5 लाखाचे कवर आसा, हे पळयात सर, हे 5 लाखाचे कवर आसा, हे 2 लाखाचे मेडिक्लेम कवर आसा आणि 5,000 पर वीक म्हणजे म्हयन्याक 20,000. तशेंच हातून तुमकां एक कार्ड इश्यू केला, ते कॅशलेस आसतले. कॅशलेस म्हणजे कितें, तुमी आतां खंयच्या हॉस्पिटलान बाय चान्स गेले जाल्यार हे कार्ड तुम्ही तांकां दाखोवंक शकता. हे कार्डाच्या वतीन खंयच्या हॉस्पिटलान तुमकां कॅशलेस सेवा मेळटली. हे म्हणजे तुमकां सगळ्यांक सांगणें आसा की हे कार्ड तुमी तुमचे काडून कट करून किंवा स्कॅन करून किंवा मोबायलाचेर दवरात, जेणे करून ते तुमकां केन्ना यूज जातले. आणि ही पॉलिसी जी आमी तुमकां दिल्या ही एकदम फ्री आसा. तुमकां तुमच्या खिशांतलो एक पयसो न घेता दिता हे आमी पॉलिसी इश्यू केलेली आसा. म्हणजे पेडणे जे मतदारसंघात जे टॅक्सी चालक आसात, जे टॅक्सी ओनर्स आसात त्यांच्यासाठी ही पॉलिसी आसा. आणि प्रथम ही पॉलिसी तुमकां आयज 26 जानेवारी रिपब्लिकन डे ह्या निमित्तान तुमच्या हातात आज सुपूर्द करता. थँक्यू सर. तुमचे मना काळजांतल्यान खूप अभिनंदन करतात. आज हे तुम्ही म्हाका पॉलिसी दिल्या बद्दल. आज म्हाका दिसता म्हाज्या फॅमिलीक हेचो बेनिफीट जातलो जर काय इन्सिडंट जर तसो घडलो तर. पण म्हाका एक सांगा सर, हे तुम्ही आठवड्याक 5,000 कॅश दितले म्हणटा खर्चाक तेका, ते कितले मेरेन दितले, म्हणजे कितली वर्सां की एकच आठवडो? सर, तुम्ही प्रश्न विचारले त्याच्या उत्तर द्यायच्या पहिले आणि एक गोष्ट सांगते. ही एक्सिडेंटल पॉलिसी. जर एक्सिडेंट म्हणजे कसलो एक्सिडेंटल जाऊ शकता, म्हणजे गाडयेन आसूं येता, इवन कोणी तुम्ही स्लीप जावन पडू कितें, म्हणजे फक्त टॅक्सीकच न्ही, एनी टायप ऑफ टॅक्सी कितें तरी टॅक्सी जातले आणि तशें न्ही. ना, तशें ना. हे तुमकां 24/7 हांव स्लीप जावन पडलो तरी म्हाका तेचो बेनिफीट आसा. तुमकां 24/7 हे प्रोटेक्शन आसतले. 24 वरां अशी ही पॉलिसी एका वर्साची आसतली. हितून 5 लाखाचे हे डेथ कवर आसा, परमनंट डिसेबिलिटी आणि पार्शियल डिसेबिलिटी आसा. ताच्याच वांगडा तुमकां 2 लाखाचे मेडिक्लेम कवर आसा, जो तुमकां मेडिक्लेमाचो जो खर्च येता, डॉक्टराची फीज म्हणा, जे हॉस्पिटलायझेशन, त्याचो खर्च 2 लाखापर्यंत आमी तुमकां म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी दितली. प्लस तुम्ही आता फाल्यां एक टॅक्सी कार, फाल्यां तुम्ही जर घरात सांगले डॉक्टरान एक म्हयनोभर राव किंवा 15 दीस राव, तुमकां इन्कम खंय मेळटले, कोण दितलो? सो म्हज्या पेडणेकरान कोणा कडेन हात पगळचे न्ही ह्या दृश्टीने आम्ही एक कितें केला, तुमचं जे एक एटलिस्ट जे लॉस आसा जर प्रत्येक म्हयन्याक
साधारण एक तर तुम्ही जास्त जोडू शकता सर, पण आम्ही सध्या सुरुवात तरी प्रत्येक आठवड्यात 5,000 ह्या हिशोबान केला, जेणेकरून तुमका महिन्याक 20,000 तरी मेळचे. फाल्यां जर घरा रावले, तुमची गाडी चलयणारो कोण ना, कितें काय ना, तुमका तुमच्या भुरग्या बाळांक तुम्ही कशे कितें घालतले, जेवणाची कशी सोय करतली किंवा आई बाबांची कशी सोय करतली, ह्या दृष्टीने तुमका स्वतःचे जर पैसे तुमच्या हातात उरले, तुम्ही स्वतःच्या पायार उभे रावले, तुमका बरे दिसतले न्ही, तुमका कोणाकडे फुडें वयचे न्ही, म्हणजे पेडणेकरांक खंय वयचे न्ही, ह्या दृष्टीने ही धाकटीशी पॉलिसी आम्ही मिशन फॉर लोकल तर्फे संपूर्ण फ्री केलेली असा. आमचं याचं खरं म्हणजे काल लास्ट डेट असलेला आमचो. सो ही आज पहिली पॉलिसी तुमका दिली. सर पण म्हाका सांगा, हे जे आठवड्याक 5,000 तुम्ही दिता म्हणटा, म्हणजे डॉक्टरान जर तेका सांगला तू घरान राव, रेस्ट घे म्हणून, असो समजा मी एक 6 महिने जर उरले घरात किंवा वरासभर उरलं, तर हे चालूच उरतले का? ह्या पॉलिसीचे वैशिष्ट्य किती असा, हे ऍक्सिडेंट जर मनीस 8 दीस उरलो, 15 दीस उरलो, मॅक्झिमम 2 वर्सांपर्यंत सुद्धा उरलो जाल्यार प्रत्येक महिन्याक 20,000 प्रमाणे त्याला मिळतले. पण मॅक्झिमम 100 वीक्स म्हणजे साधारण 2 वर्षापर्यंत हे कव्हरेजेस असतले. खूप 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 अभिनंदन सर तुमचे. आज ह्या असा समाज कार्य ज्या तुम्ही केल्यात, ह्या आज प्रत्येकाच्या जो टॅक्सी ओनर असा त्याच्या फॅमिली खंय ना खंय याचो बेनिफिट मेळटलो. आज परत एकदा मी तुमचे खरेच मना काळजांतल्यान तुमचे आभार मानता.